exploracie wodni, soglia porosów sporty, Tebaccia dobra zoruja, Taccia mondira zoruja, Tebaccia dobra zoruja, Taccia mondira zoruja. Nas люборца, соблираш на ту сопта, Ека стане мурготу, Ано полити морта, Тебача добра зоруя, Тача модира зомуя, Tebaccia dobra zoruja, Taccia mondira zoruja. आचेमीस संपलेल्या एलिझा डिसोजाक जेजूच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण मागूंक भेटयला तर तिका धारण फावो जावंक तिच्या आत्म्या बसत मागुया. तशेंच वाडदीस समोर उमतेल्या क्लेटन नारिकार ताकाय देवान आशिर्वाद दिवंक मागुया. तशेंच क्रिस्टल आफोन्सा बसत मागुया आनी सोंपलेल्या फिलीप टोरिसाक धारण फावो करूंक मागुया. आयज लग्ना ओरोस समोर उमतेल्या मारियानो आनी फातिमा कोस्ता तांचेर तांच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज दोन दूत भाग्यवंत मातेवाची शुभ वर्तमान परगटणाऱ्याची परब आयज पवित्र सभा समोर उमता. मातेव एक धन वसूलदार तरी समाज तांकां घेणटालो. जेजू ताका भायर आयना, हुस्कोत पातकी जाल्यार ताका मानून घेता आनी शुभ वर्तमान परगटपाक ताका हेंच दायज फावो करता. तर मातेवा सभेन देवान बरे केल्ले उपकार आठोवया. थंय आमचे सभेन हुस्कोतांक पातक्यांक भायर येना पूण मानून घेता, बक्षिता आनी नवी उर्बा दिता. हुस्कोताय ना जाल्यार चुकी बोगसूंक देवाची काकुती खुलो मारूया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पोवूं. आमेन. Prisaka
महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताचे इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळ्यांच्या सर्वपदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तर वैभव आसत आमी तुका वखणटा सुमिया येशू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाची शिवी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उसव्याक पोसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्मे संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा दोन बसोलदारा मातेबाक जेजूचो दोनूच जावंक बुडे काकुतीन तुवें बिचून काडलो आपलें जिवीत बदलून सगळ्या काळजान ताणें जेजूचो फाटलाव केलो आनी तोंडान लिखणेन आनी रगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान पोरगोट केलें तेच उर्बेन तुका पुताची शिकवण घेवंक आनी भोग करून आमच्या जिवितांत नवे चालीन ती परगटूंक भाग्यवंत मातेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी पेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सुमियाचो कैदी तुमचे लागीं मागता तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात दुलोब आनी सोंसणीकायेची एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता इतलेय उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच भावार्थान तुमकां आपयल्यान तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सुमी आनी एक भावार्थ, एक स्नान एक देव, सगळ्यां वयर सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सोबें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जोड एकल्याक एकेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्म दूत केले, थोड्यांक प्रभादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गोवली आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो हे तांचे सेवे उद्देशी भोक्त सुपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक अशें शेवटाक आमी सगळे भावार्थांत आनी देवाच्या पुताचे वळखीन एक जातल्या आनी क्रिस्ताचे बोत्तेन सुपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. पोत्रोळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळप ताच्या हाताचें काम परगटतात. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच, ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उबी रावया. Sorry, sorry, sorry,
आमी तुका वाकणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. दोगदूतांचो मोहिमेमोद सोमो तुका वाकणटा सर्वेस्परात. Sorvesporar sowieso, sorvesporar sowieso, sorvesporar sowieso, sorvesporar sowieso. सर्वेस्पर तुमची सवे आसू, तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोन वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फार्जेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, दोन वसुलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांकी भंय जाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबाबाबीण सुगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाल भाव भयणो, मनीस भायल्यान दिसता ताचे जिवीत कोन्यो ओळखता तेन्ना आमी मनशांक मानून घेता वो भायर आयता. बऱ्यो कोन्यो बरीं मनशां आमकां जाय, तांच्या सांगाता आमी सदांच रावंक सोदता. पूण वायटो बी पातकी ओस्कोत हांकां भायर आयता ती आमकां नाकात. तांचे सवे आमी मिसोड जायना, तांच्या सांगाता रावना. पूण जेजू आयज सुगुण्यांक न्हय बऱ्यांक न्हय पूण वायटोब्यांक ओस्कोतांक पातक्यांक आपोवंक हांव आयला म्हूण जेजू सांगता. दोन वसुलदार वायटोबे चोडटात पिळटात नागोयतात अशें समाज दवरतालो. मातेवूय धोण घेतालो म्हणटकूच तो लुटयता चोरता नागोयता असलो नागोवणो चोर अशें समाज ताका पळयतालेत आनी ताका भायर आयतालेत. पूण समाजान मनशांनी भायर आयिल्ल्याक जेजू मानून घेता, आपलो सांगाती करता आनी आपल्या वांगडा वावरूंक आपलो बरो संदेश परगटूंक संदेशकारूय ताका करता. कितें व्हडलें देणें मातेवाक जेजून फावो केलें. मातेव ओगो राबना, धोण विकपाचें सोडटा, लिखणेन बरोवपान उतरांनी परगटणेन जेजूकूच तो परगट्टा. मनशांक जेजूशी हाडटा, जेजूशी मनशांक काडून जेजूक मनशांक परगट्टा. हें देणें ताका फावो जालें. जेजून आपयलो तेन्ना मातेव फाटीं सोरना. ह्या फुडें म्हाका दुडू घेवपाक दुडू करपाक संदी मेळची ना.
असलें कांय चिंतिना. दुडू गिरायस्काय सगळी सोडटा आनी जेजू व्हडली गिरायस्काय. जेजू व्हडलो थेवो म्हज्या जिविताचो म्हणटा आनी जेजूचो पाटलाव करता. जेजूक ओळखता, जेजूक शिकता, जेजूक अणभवता आनी ह्या ओळखल्ल्या शिकलोल्या ओळखल्ल्या जेजूक अणभवल्या जेजूक आपल्या उतरांनी लिखणेन बरोवपण आनी जिवितांतल्यान परगट्टा. जेजूकूय आमी शिकुया, जेजूकूय ओळखुया, जेजूची खबर पवित्र पुस्तकान वाचुया, नियाडुया. जेजूक लागीं सरुया, जेजूक सांगाता घेवया आनी ह्या जेजूक जो आमकां ओस्कोत पातकी जावन भायर येना पूण मानून घेता, आपलो संदेश परगटूंक आमकांय धाडटा. देखून शेवटाक पाद्री म्हणटलो, वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां बरी खबर परगटूंक धाडटा म्हणटलो. हो निरोप घेवया आनी शांतीन वचून तो परगटून जेजूक मनशांक दिवंक आनी जेजूची मनशांक काडूंक मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावया. कालवाराचो येवन C20 पान 30 आनी 4, C20 पेज 36. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोतदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे क्रिस्ताच्या देवाक सरीसर मानून घेवया. भोव मोगाल बापा, भगवंत मातेवान आपले जिविताने सगळे आपले गुण उदार काळजान जेजूचे सेवेन खोचिली. तसलेच उमेदीन आमचे जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गुण शुभ वर्तमान परगटचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. ह्या मनान आमी ही आतां जेजूच्या बलिदानान तुका वंबून दिता. आमचें समर्पण मानून घे, क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया.
आमी सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पद विदारा आनी ससनेच्या देवा सर काळी आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक गवड्या तुजो एण तूं कोदींच सांडिनाय पूण बागेवन दोन दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी ह्या तुज्या इंडाचे गवडी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सब दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडियेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मारून सत्संग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Tazo good porgo to ya. Sumia Jesu ami olokata. Ani ekati tle mieta. Title baki tu moi bovare so. Ami tuje moror porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां अवकलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बाबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीशी काकृत कर तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखार मळ पुण्योंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धर्मदूता आनी सोयकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन मा देवा सांगता ससनेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समुद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सन्नराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशेन ओत्रेकताव तर आमकां तेजे उदार काकुतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिकाय पोटन सांबाळ जो जियेतान राजभोज चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. माथेवाक वेचून मानून घेतलेलो माथेवाक दोर परगोटणार केल्लो जेजू आमच्याय काळजान येता आमकां मानून घेता आनी आपली बरी खबर शिंपडावंक आमकां धाडटा. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सुमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पळोवना पूण जे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D23 560
D23, page 60. Civitaci udogau iugeuce tanelearu Civitazo udogau iugeuce ugelearu Amsoako tanela tukabiu ajeda Amsoako ugela tukakavu kauneda Amsoako tanela tukabiu ajeda Amsoako ugela tukakavu kauneda Unchan mochi amartiulea Grenastata lacinata Uris mochi socia elea Noi gena ugezona Amsoako tanela tukapiu ajeda Amsoako ugela tukakavu kauneda Amsoako tanela tukapiu ajeda Amsoako ugela tukakavu kauneda प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत मातेवान संतोष बोरीत काळजान सरपंडाराक आपल्या घोरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय भोगोर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत नवी गोठाय झडून काळजाची व्हडी उर्बेन आनी संतोशान शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आमी जिवंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. जैतिवंत आमचो देव शेवटाक आमी गायन गावया. यू 30 आनी 3 पान 248 यू 33 पेज 248.